भारताच्या 84% वयर जिल्ल्यांनी चढ हीटवेव्हचो त्रास जाता आणि तातूंतल्यान 70% जिल्ल्यांनी चढ पावस पडपाच्या घडणुकेची फ्रिक्वेन्सी आणि इंटेन्सिटी वाढत आसा अशें आयपी ग्लोबल आणि जीआयएस कंपनी इस्री इंडियान केल्ल्या अभ्यासात म्हटलां। आता ह्यो कंपनी भारतान जे क्लायमेट चेंज जाता ताजेर स्टडी करता आणि आपलो एक अभ्यास ताजेर ते लोकांफुड्यान दवरता, पेपर ते लोकांफुड्यान दवरता। 2036 मेरेन भारतात 80% लोकांक एक्स्ट्रीम वेदर घडणुकांक तोंड दिवचे पडटले असो अदमास ह्या अभ्यासात उक्तायला। सध्याचो एक्स्ट्रीम हीट आणि पावसाच्या घडणुक्यो फाटल्यान शेकड्यात म्हळ्यार फाटल्या 100 वर्सांनी 0.6 डिग्री सेल्सियस तापमान वाडिल्ल्याचो परिणाम आसा अशें आयपी ग्लोबल क्लायमेट चेंज आणि सस्टेनेबिलिटी प्रॅक्टिस मुखेली अविनाश मोहंती हांणी सांगला। हालींच्या काळात केरळातल्या अखंड आणि अनिश्चित म्हळ्यार कंटिन्युअस आणि इरेग्युलर पावस पडपाच्या प्रसंगाक लागून जाल्ली लँडस्लायड आणि अचकीत घोग्यांनी पावस पडून शारात लोकांची जीण विस्कळीत जावप हे हवामानात बदल जाल्ल्याची गवाय आसा अशें मोहंती हांणी सांगले। या अभ्यासा प्रमाण फाटल्या दशकात ह्या एक्स्ट्रीम हीट आणि पावसाच्या घडणुकांची फ्रिक्वेन्सी, इंटेन्सिटी आणि अनप्रेडिक्टेबिलिटी वाढल्या। या अभ्यासात म्हटला की फाटल्या 3 दशकात भारतात मार्च, एप्रिल, मे महिन्यात एक्स्ट्रीम हीट वेव्हच्या दिसांनी 15 पटींनी वाढ जाल्या आणि जून, जुलै, ऑगस्ट, सप्टेंबर महिन्यात एक्स्ट्रीम हीट वेव्ह दिसांनी 19 पटींनी वाढ जाल्या। ऑक्टोबर ते डिसेंबरात हीट वेव्ह प्रोन आशिल्ल्या 62% परस चढ भारतीय जिल्ह्यांनी अनिश्चित आणि चढ प्रमाणात पावस पडटा अशें ह्या अहवालात म्हटलां। वातावरणातले तापमान आणि ह्युमिडिटी वाडिल्ल्यान संवसारीक पावड्यार खास करून ट्रॉपिकल वाठारांनी हीट वेव्हची शक्यता वाडटा। पावसाच्या आणि गरमीच्या वाडट्या प्रमाणात आणि तीव्रतेक लागून जिणेचेर, उदरनिर्वाहाचेर आणि मुळाव्या साधन सुविधांचेर चढ परिणाम जावपाक लागला। धोरण निर्णय, क्लायमेट अडॉप्टेशन आणि क्लायमेट रेझिलियन्सी हाच्या खातीर समग्र डेटा ड्रिवन पद्धत गरजेची आसा अशें इस्री इंडिया व्यवस्थापकीय संचालक अगेंद्र कुमार हांणी सांगले। भारतात सध्याचे जे पावसाचे सीझन आसा त्या दिसांनी जेन्ना पावस पडना त्या दिसांनी गरमी वाडिल्ली सारखी स्थिती दिसून येता अशें या अभ्यासात दिसून आयला। हो रिपोर्ट तुमच्या खातीर बरयल्लो सूरज कामत हांणी। पळयत रावात माय गोवा नेटवर्क आणि फॉलो करात आमचे सगळे सोशल मीडिया हँडल्स।